8, 9. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. त्या आमच्या बापाची आणि स्मेर क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. आणि तुमच्या आत्म्या सवय असो. प्रितीवोन भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र रित्वेची दोबाजेक परब समोरमता. एक देव तेग जण एक सारके मोहिमेन पदवेन आनी पवित्रतायेन भरलेलो हो आमच्या भावार्थाचो गूट वळखून आमच्या त्रिएक देवाचें थोरपण आमी परगटाव. भोव पवित्र रित्वेची अस्मिताय आनी जिवीत मोगाचेर थारलोले आसा. त्रिएक देवाच्या तेगाय जणांच्या सैमाचेर नियाल करून आमचें जिवीत मोग मोयपासाचे आनी भरवंशाचे करूंक आयची दोबाजेक परब आमकां प्रेरणा दिता. हे मनान धरून आयच्या दोबाजेक परबेच्या समारंभाक विशय घेतला तो जावन आसा गूट भोव पवित्र रित्वेचो आपयता भरवंशान वाट चलोवंक सांगाती. तर देवाची पोरजा कशी आमची भावार्थाची यात्रा चलतना भोव पवित्र रित्वेच्या देखीवन जिविताची स्फूर्ती घेवन एकचारान आनी भरवंशान फुडें चांट मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणान आनी ल्हानवीकपणान मागुया. आणि मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, वरान चिंतून तळान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या वर्सो घेवन सदांच कुळार सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. Moema devakum
सोर्गी आणि शांती मोऱ्या मोनाच्या मोनशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सुबोधिता देवा बाबा आम्ही तुका वाखाणटा आम्ही तुझी स्तुती करता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका महिमा दिता तुझ्या महिमा बापासा आम्ही तुका लिंगास्ता सोम्या एकल्या सोनी पुदा Jesu Christa Sonia Devace Shere Babacha Buddha Tu संसाराचे अपघाता आमची काकूत गो. तू संसाराचे अपघाता आमचे मागणे ऐकून घे. तू बाबाच्या उजव्या पोसला आमची काकूत गो. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता eklos to mówi eklos to mówi eklos to प्रार्थूया. देवापास स्वताच्या शब्दाक आनी परवीत करणारा आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो विचित गूट मनशांक उगडापो केलोय. खरे भारतांत त्रित्वेची सास्तीक महिमा ओळखून घेवंक आनी तुज्या पदवेच्या कोरण्यांनी तेगाय जाणांच्या एकोटाक पोरणीपाट करूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फॉर्मायलोलें त्या पोरमोणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुडल्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दयाल मोवाल काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान बेगीन शास्त्रांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सर्वेस्पोरा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरविश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो,
मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. गायन करतले आमी. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करतांव. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करतांव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राज्याच्या शिवासनार आमी तुजी स्तुती करतांव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय आनी तुजी स्तुती करतांव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतराळाच्या मोलबार आमी तुजी स्तुती करतांव. सोगटां वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, खुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक हुर्बा दियात, एका मोनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगलीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपले क्लेस पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो,
कोरें संवसाराचे कास्तेचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुतावरी संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तेचें फोर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तेचें फोर्मोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार दवरूंक ना. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखणय तुका क्रिस्त. आमच्यो दोतोनीच्यो क्लासी चलतात. हे भाशेन एक दोतोनीची क्लास चलताली आनी एक भुरग्यां मदें एक चेडूं आहलें, मिशेल म्हणलें. टिचरीन ताका म्हणलें, बाये म्हाका मातशें होली ट्रिनिटीचे खबर सांग. शी स्टार्टड मर्मरिंग. तोंडांतूं कितें म्हणूंक लागलें. हांव समजूंक ना तूं कितें सांगता तें, टिचर म्हणटा. टिचर, हांव समजूंक ना हें कितें तें, तुका कशें सांगतलो समजिलां म्हणून. हांव समजूंक ना जाल्यार स्टार्ट मर्मरिंग. तर वेळान बांदो पवित्र रित्वेची परब आमी कोत्ता. आनी एक ट्रेडिशनल आमकां स्टोरी आहा भाग्योत आगुस्तिनाची. भाग्योत आगुस्तीन आमी जाणा, व्हडले तकलेचो वेळान बांदो. देवान ताका व्हडली तकली दिली, म्हळ्यार भाशेन गिन्यान चड वयर. आनी एका दिसाक प्रायर वेता, आनी प्रायर वेता तेन्ना पासय मारता प्रायेचेर. एक देव तेग जांजोण हें कशें जावंक जाता? एक देव तेग जांजोण हें कशें जावंक जाता? हे वटेनसून ते वटेन पासय मारता, हे वटेनसून ते वटेन पासय मारता. आनी पासय मारता आसतना एका भुरग्याक पळयता, जो प्रायेचेर येयल्लो खेळपाक. आमी भुरगीं आमी आतां मायाच्या म्हयन्या बो करून प्रायर वयता तेन्ना आमी खेळटा, उदकांत खेळटा, रेन खेळटा. ह्या भुरग्यान फोंड मारलो आनी फोंड मारून कोटी घेवन दोयऱ्याचें उदक काडून हे फोंडांत घालूंक लागलो. तेन्ना भाग्योत आगुस्तीन थंयसर पावता आनी विचारता, बाबा कितें कोत्ता तूं? हांव दोयरो सुकयतां. कोटी घेवन इतलें उदक आहा तें उदक तूं सुकयता, दोयऱ्यांतलें काडून होणां घालून सुकयता? हय, हें केन्नाय तरी जायत, पूण तूं चिंता तें पवित्रित्वी एक देव तेग जाणोन हें तुका केन्नाच समजोचें ना. आनी हें सांगता आनी नाच जाता. हो भुरगो नाच जाता. तो जाण आहलो जेजू, ताका सांगूंक आयिल्लो तें तुज्यान समजूंक जावचें ना. यू बिलीव इट. तर बेणान बांदो, तुमी कितें समजिल्यांत म्हाका सांगात, हांव समजूंक ना. पवित्र रिती म्हळ्यार समजिल्यांत तुमी? एक देव तेग जाणोन हांव समजूंक ना. म्हाका सांगशात कितें तें? म्हणटच बेणान बांदो, आयज पयलें वाचप अशें म्हणटा आमकां, सरस्पुरान फर्मायल्ले ते प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सरस्पुऱ्याका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सरस्पुराचें नांव वाखाणलें. सरस्पूर ताचे फुडें गेलो आनी उदगाल्लो, सरस्पूर दयाळ माळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो. म्हणटच देव बाप
आमचो दयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो बोलेपणाचो सागोर भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान बेगीन साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सरस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमचे सांगाता राव म्हूण मागता. पोरजा खरेंच गोरविश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बोगोस तुजें दायज आमकां करून घे. भयणां बांदो, मोइजेसाक देवान सांगलें, सिनाय दोंगरार वच. सिनाय दोंगरार तुका हांव सांगतलों कितें करूंक जाय तें. आनी सुरेस्पोर ताका कुपाच्या रुपान दिश्टी पडलो. आनी दिश्टी पडलो तेन्ना मोइजेसान साश्त्रांगी पडलो, नमस्कार केलो ताका. आनीक सुरेस्पराक मोइजेसाक दिसलें, सुरेस्पोर मोवाळ दयाळ काळजाचो सोंसणीकायेचो देव. आमी जण आख्या अरवण्यांत कितें घडलें तें आमकां खबर आहा. लोक मोइजेसाचेर आनी देवाचेर उलयतालो, बरें न्हय वायट उलयतालो. आमकां हांगासर कित्याक काडलें तें? आमकां फोंड नासलें, तसो पुरपाक फोंड नासलें इजिप्तांत. हिंगा कित्याक काडल्यां? उदक ना, कांय ना, जेवण ना, कांय ना. आनी देव ताका माना दिता, देव ताका तोळपांतलें उदक दिता, उणें कांयच करिना, मागता तितलें दिता. फकत मागूंक जाय. गुणगुणून कांयच मेळना, मागूंक जाय. गुणगुणटालें. कितें हाडलें आमकां? गुणगुणटालें. आनी मोइजेस म्हणटा, आमचो देव मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणीकायेचो भलेपणाचो सागोर, भोव विस्वाशी. ताणें नमस्कार केलो आनी मोइजेस मागता, आमचे सांगाता राव. तर पयली सुवातेर देव बाप आमचो मोगाळ आनी सोंसणीकायेचो. स्लो टू एंगर. स्लो, रोकडोच राग येना ताका. स्लो टू एंगर. मागीर पावलू कोरिंतकारां चिटीन म्हणटा, बी पेशंट एंड कायंड. बी पेशंट एंड कायंड. एज गॉड इज स्लो टू एंगर, यू ऑल्सो बी स्लो टू एंगर. रोकडोच फूर जायनाका. स्लो टू एंगर. दुसरें आमी वाचप आयकलां भाग्यवंत पावलूचें, कुशाल बरी जायात, संपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाचीं जायात, शांती जियात, आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमकां तुमचे सवें आसतलो. तर भाग्यवंत पावलो आपणा चिटीन म्हणटा, कोरिंतकारां चिटीन, भावार्थ बरवांचो मोग आहा. भावार्थ बरवांचो मोग. भावार्थ आमकां गरजेचो, बरवांचो आमकां गरजेचो, पूण मोग उत्तम. मोग उत्तम. आमी मोत्ता तेन्ना भावार्थ काबार जातलो, मोग बरवांचो काबार जातलो, पूण मोग उत्तलो, उत्तम. त्या पासत म्हणटा भाग्यवंत पावलू, देवान आमचो मोग केलो ते भाशेन आमी एकामेचो मोग करूंक फाव. राग धरूंक फावना. एकामेकाक भोगसूचें. चूक केलें जाल्यार समजूचें, एकामेकाक भोगसा. पवित्रिते मदें तेग जावन जण आहात, पूण केन्नाच तांचे मदें वाद विवाद जायना, केन्नाच दिस्कुसांव जायना. हे भाशेन आमी एकामेकाक आमच्या घरांत पयली सुवातेर समजून घेवंक जाय. समजून घेवंक जाय. रागान रावंक फावना. बोगसळ्यो दिवंक जाय. हें आमकां भाग्यवंत पावलू हे दुसरे वाचपांत सांगता. तिसरें भयणान बांदो, जेन्ना आमी जाणां निकोदेम हो एक फारिजेव जेजूशी येतालो, रातचो येतालो. रातचो कितें येतालो? दिसाचें ताका दिश्टीपण आसलें, रातचें दिश्टी पडटालें. रातचो कितें येतालो? निकोदेम जेजूशी रातचो येतालो, दिसाचो येनासलो. कित्याक? आयकूंक ना केन्ना? रातचो येतालो म्हूण आयकूंक ना? कित्याक? भियोन.
फारिझेव तो फारिझेव आनी तांचो पक्ष आहलो पॉलिटिकल पार्टी आसा ते भाशेन फारिझेयांची पार्टी आहली पक्ष आहलो आनी ताका भियेतालो आपणाक कितें करीत भियेतालो कित्याक ताणें जेजू क्रिस्ता सगळें कितें तरी पडयल्लें हो कितें कोत्ता तें बिस्तो मनीस जावचो ना देव ताचे सगळें आसल्या शिवाय ताज्यान त्यो वस्तू करूंक जावच्यो ना पूण कोत्ता तें ताजे बरोबर देव आहा ताजे सगळें देव आहा आनी रातचो येता आनी एका दिसाक तो म्हणटा ध्यान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपणाचे एकलेच पुताक ताणें आमचे पासत दिलो आमकां साल्वार करपाक आमकां फॉर्मण मारपाक न्हय आमकां साल्वार करपाक इतलो मोग ताणें केलो ध्यान पुताक दिलो भिणान बांद आनी आमी जाणाव जेजून आमचो मोग केलो मोग करून दाखयलो आनी निमणी उतरां जेजूची जाणां आसात कुर्सातान सायबा ताका बोगोस ते नकोत कितें कोत्तात तें सायबा ताका बोगोस ते नकोत कितें कोत्तात तें बोगसणे आसूंक जाय सगळ्याच कायद्यान जायना भिणान बांदो बोगसणे आसूंक जाय बोगोस सायबा ताका बोगोस सायबा ताका तेज्या फाटल्यान बागेन इस्तेवाव मेलो पयलो मोडपाक मारतीर बागेन इस्तेवाव मेलो ताणें तेंच म्हणलें सायबा ताका पातकाचे गुन्यांवकार करिनाका आनी इस्तेवाक मारता आसतना सावलो आहलो पावलो जालो तो आनी बागेंत आगुस्तीन म्हणटा पयलें बोगसणें मेळ्ळें पावलो आनी बोगसां मेळून जेजून आपणाचो ताका सीस केलो आपोस केलो ताका तर बोगसणें भिणांत बांदो जे तोंडांतलें बोगसणें भायर सरलें म्हणून ही पवित्रतेची परब आमकां कितें शिकयता तेग जाण तेग जाणटे ताचे मदें कांयच ना पूण एकवटान जियेतात पदवेदार ते काकूतसार ते आनी निमणें दीस जाता जेजू पवित्र आत्म्याचेर उलयता हांव तुमकां अनाथ सांडचो ना हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो जें उरलां शिकोवपाचें कित्याक हांवें तुमकां शिकयलां आनी शिकोवंक जायना कित्याक तुमकां चड जातलें कितें उरलां शिकोवपाचें तो तुमकां शिकयतलो आनी हांवें कितें तुमकां शिकयलां तें तुमकां उगडास करतलो आनी पवित्र आत्मो भिणान बांदू जेजू शिसांचेर धाडटा तर आयज एकटेक जाणांची आमी परब कोत्ता पवित्रतेची आमी परब कोत्ता आनीक सांगतात आमकां द ओल्ड टेस्टामेंट बिलॉंग टू गॉड द फादर द न्यू टेस्टामेंट बिलॉंग टू गॉड द सन जीसस क्रायस्ट द प्रेजेंट एज बिलॉंग टू द होली स्पिरीट कितें म्हणलां हांवें द ओल्ड टेस्टामेंट बिलॉंग टू द गॉड द फादर The New Testament belong God the Son. The present age belong God the Spirit. Bhagavad Ganesh Tela musician to chord mata gitaraचे chord mata do mi sol o chord म्हणटा काय बरो दिसता but 3 notes do mi sol म्हणटोच बाप पवित्र आत्मो जाल्ल्या भाशेन कॉर्ड गिटाराचें कॉर्ड ऑर्गनाचें कॉर्ड म्हणटोच थंयसर कांयच आंकडेपण कांय आमकां दिश्टी पडना आनी कोण म्हणटा भयणान बांदो उदक आमचें उदक आहा तेंच उदक आयस जाता तेंच उदक वेपर जाता वयर वयता आनी पावस पडटा तेंच उदक 3 भासांनी हें उदक 3 भासांनी पूण तेंच उदक भिणांत बांद म्हणटच पवित्र आत्मो जेजू सर्गीचो बाप एक पूण 3 भासांनी भिणांत बांद आमकां समजना तें पूण तरी आसा आमी स्वत मानता एक देव तेग जाण
उबे रावया. सतमानता म्हणूया. सतमानता देवा. सोड उबेदार बाप्पा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी समोरो आंकवार येतां जल्मलो पोंच पिलाताकात ताणें क्रूस सोंसलें ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोड उबेदार देवा बापाच्या उजवेक बसला थंय गांवलो जिबे आनी मेल्ल्याची मोडसुबी करूंक येतलो सोद मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो वेगळा पातकाचें पक्षण कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. गूट बो पवित्रित्वेचो आपयता बरवाशान वाट चलोवंक सांगाती. हो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून पवित्रीच्या गुटाचेर आमी नियाळ केला. तिचे आपोवणें स्विकारून बरवाशान सांगाती वाट चलोवंक आदार मागून थोडी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारूंक आपल्या आपोवण्याक सोंपत्या परी आपल्या मुन्यारपणाक चलूंक आनी आपले पोरजेक त्रियेक देवाच्या दोयाळ मोवाळ काळजाचे नीज रुपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचे बोळ मागुया. देशाचो आनी राज्याचो कारभार चलयतल्यांक फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचे आनी वेगळोचारापणान आनी जापसालदारकेन पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दिनदुबळ्यांची आनी भायरलोल्याची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सगळ्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी आनी समुदायांनी भोव पवित्रतेची देख आनी स्फूर्ती घेवन मोगा एकवटाचे बांदपास अदीक थीर गोट करूंक आनी अशें भोव पवित्रतेचे जिवेर उपकार ते जावंक पावंक बापाचो उजवाड मागुया. बापाचे संबंधान आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेजून हाडलोल्या तारुणाचो बरवसो आनी संतोष सोमेस मनशाक अदीक करून समाजाचे देखेक कुश्टांतल्याक पावंक आमा समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. भोव मोगाळ बाप्पा पवित्र आत्म्या उदेशीचे पुता जेजूक तुवें संवसारान धाडलोय भोव पवित्र गूट उगडावपाक केलोय. हे तुज्या गुटाचे ओळख दिसान दीस खोलावंक तूं आपयताय त्या बरवाशाचे वाटेन सांगाती चलोवन तुमकां तेगाय जाणांक वंदन अनोद मान आनी वाखाणणी दिवंक जे कृपेचे देण्याने आमकां बरें मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. Hallelujah. C37, page number 44. C37. Oh
अशें भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसलें जावं म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नखे पवित्र सृश्टीक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे देवा, तुजें नांव उलो मारून तुका भेटयता ते आमचे सेवेचीं दानां पवित्र कर. आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सासणाक मानता आसलें बलिदान जावंक निर्मीक हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काडे आनी सतायम तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चेकले जोणीत पुताक आनी पवित्र आत्म्या बराबर तो एकूच देव एकलो सर्वेस्पर, पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जण न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जण. ते उगडापो करून दाखयल्लो हो जो मोहिमेचो गूट आमी तीर बरो बाळतान सत मानता. जे पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासली महिमा काल तेपणी अळकोता. कोऱ्यान सासणाचे देवा एकल्याच जणांच्या विशेष गुण आनी तेगाचे एकूच सैम आमी संसारकी महिमा वंदून तुका आमी आराधन करता. हेंच वाकाणून देवदूत, महादेवदूत, केरुबी आनी सेराफी एकाच स्थळांत जें किर्तन तामनासरां दिसाच्या दिसाक गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परे जेवण जातोस ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ते आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संवसाराच्या सोडवंडरा तुज्या कोर्सा आनी प्रवचवतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परास मेजेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविता चोंडान सवणीची कास भेटयता जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिवन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवंत बापा आनी फिलिपनार आमचे गवळी बापा, सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशें पुनर्जन्मपणाचे बरवाशां तरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुते वतल्या सुमेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवंत आंकवा मरिद्याची माई सांगाती बागेवंत झुजे जपोती बागेवंत दोत्ता बागेवंत जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून आमकां मागणें करून शिकयलें. पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें मागणें करचें म्हूण सांगलें आनी बापाक मागणें करात म्हूण सांगलें. जेजू शिकयता, पवित्र आत्मा आदार दिता आनी बापाक आमी हें मागणें करता. सगळीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या आमचो दिसपटो गिराय जमकानी आनी आमची त्रयां पुसता तशी आमची पातकां पुस आनी आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दयागुणवितां सवस्के आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवाशान अतरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाडटाय. सुमेस क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ सो जेत राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ती त्या शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका आफोवना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवं. गायन घेऊया D7 पेज नंबर 50. D7. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. क्रिस्ताची आज्ञा म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर.
नाणूय म्हाका उदकान कोरवराचें पवित्र गोश्टान म्हाका गोड करप तूं बऱ्या जेजू जिदान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूं कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे चडशियो तूं म्हाका फरमाय भोगता सांगती तुका म्हाकाच्या हे संस्कारान आमी घेतिल्लो वांटो आनी सासणीक पवित्रित्वेताय आनी ताचेर तुटो ना जाल्ल्या एकवटाताय आमी उचारलो भारत आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी दिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. देवाचे कृपे लग्न संस्कार जरूंक सोदतात. जेराल्ड फ्रांसीस दा कोस्ता आंकवार पूत, जॉन दा कोस्ता आनी जोफीन दा कोस्ता हांचो गांव वास्कोचो रावता चिकाली, सोनम सोरेंग हिच्या लागीं आंकवार दू, फर्दिनांद सोरेंग आनी आना कुळू सोरेंग हांची गांव वेर्णेची रावता नाविली. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 24,620 रुपया. येता तो आयतार क्रिस्ताची कुडी रोगताची परब दोबाजीक परब हांगासर एकूच मीस आसतलें. आयज जालां ते भायर 7 वरांचेर जेन्ना नोयेनां चलतात त्रेजेनां चलतात आमच्या 2 कपेलांनी. समुदाय मांडोळ करपाक सेंट एंटनी समुदाय जिना. एडोरेशन बुधवारा दीस सकाळीं 16:30 आनी शुक्रार दीस सकाळीं 16:30. आमचें आयताराचें मीस शेनवारा जातालें इंग्लीश भाशेन आनी दाबोलीं 16:30 कोंकणी भाशेन तें मीस ना. येता त्या शेनवाराक मीस ना नोयेनाक त्रेजेनाक लागून. पाग्यों तांतुणीचें त्रेजेन तामुसेदार 31 आयज 10 वरांचेर माडी आनीक आयज सांजे 5:30 वरांचेर तेस उपरांत मीस. सेवा धर्मीक सेवक लिटर्जिकूस आमच्या दिनेरी जातलो मुर्मुगा दिनेरी. आजून कोणाचो नांव दिवंक जाय ना दिवची आनीक हातूंत वांटो घेवचो म्हणून आमी मागता. जितो दोतोन शिकूंक सोदतात कॅटिकिस्ट आमकां जाय तांणी आपणाचें नांव दिवचें.
आमची दोतोन 14 सुरू जातली 8:30 मिसांचेर आनी पयले फाल्यां जाणां नवो पादिगार येता तो फाल्यां सांजे 4:30 आपणाची चार्ज घेतलो आमचे इगोर्जेन 4:30 फाल्यां मांडे तो नवो पादिगार कामील डायस चार्ज घेतलो जाता ताणें येवचें ताका येवकार दिवपाक वेलकम दिवपाक आनी ताचें हें जें कोत्तलो तातूंत वांटो घेवपाक 3 तारखेर जुन्याच्या मिसा साल्लेत गोमीस पयल्या वर्साचें 7 वरांचेर उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात मीस सोंपलें. देवाची ओड उपकार. Hallelujah. F20, page 95. F20.